क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी प्रत्येक जावन मिसांवां खातीर विशेष रितीन मागोवंक आमच्या गवळी बापांनी उलो दिल्लो म्हयनो. फाटल्या 4 हप्त्यांनी मिसांव विशयांत, मोरये विशयांत आनी मिसांवांत मोरयेचो पात्र ह्या विशीं आनी मोरयेची विविध बिरुदां आनी आमी कशें मिसांव करयेत ह्या विशीं साबार शिकोवन आमी आयकल्या. तशेंच मिसांवां खातीर आमी तेर्स भेटयल्यात. आज ऑक्टोबर म्हयन्याचो निमाणो दीस, मोरये मायेक समर्पण दिल्लो हो म्हयनो आखेर करता आसतना मिसांव विशयांत ह्या एका म्हयन्यांत कितें आमी शिकोवन आयकल्ली ती संपणेच्या अंताक आमी पावूंक आसा. ह्या विशीं आज आमी नियाळूंक विशय जावन आसा मोरी आमच्या मिसांव वावराक एक विशेष प्रेरण. हो नियाळ आमी करूंक घेवच्या पयलें देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. सा मार्का प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें लोकांच्या जम्या लागीं आनीकय तो उलोवन आसतना ताची आवय ताची भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावली. धोबळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, हळे तुजी आवय तुजे भाव भायर रावल्यात, तांकां तुजे लागीं उलोवंक जाय खंय. पूण जेजून आपणाक खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. वाकाणीक तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयन्यांत प्रत्येक जावन मिसांव विशयांत आमी शिकोवन आयकली म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. पूण मिसांव म्हणलो शब्द आमी साबार फावटी आयकला आनी हो शब्द आमी साबार फावटी वापरला. मिसांव म्हळ्यार कितें? मोरयेचें मिसांव कितें जावन आसलें? मोरये मुखांतर देवा बापाचें मिसांव ह्या संवसारी कशें प्राप्त जालें? कशें पयस मिसांव आयलें? आमी तें मिसांव कशें जारी करी जाय आनी आमची कुटुंबां कशीं जाय जाय ह्या विशीं थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. द मिशन ह्या मिसांव म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा एक विंगड केल्लें काम, अ सेट एसायड वर्क. प्रत्येक काम ताका आमी मिसांव म्हणटा. तें मिसांव धार्मीक क्षेत्रांत जावंक पुरो, तें मिसांव जावं दी इतर शेतांनी जावंक पुरो. एक प्रत्येक काम ह्या प्रत्येक मिसांव म्हणलो शब्द आमी वापरता. देवा बापाचें मिसांव कसलें? देवा बापाचें मिसांव जावन आसलें सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट करचें, ताचो मोग संवसाराक दिवचो, ताची काकलूत, ताची दया, ताचें बोगसाणें संवसारांतल्या हरएकल्याकी हरएका जिवीकी मेळचें बरें करचें. एकाच शब्दान सांगचें जाल्यार देवा बापाचो मोग संवसाराक कळीत करचें जावन आसलें देवा बापाचें मिसांव. हें देवा बापाचें मिसांव संवसाराक कळीत करचे खातीर ताणें एक योजन घालें. प्लॅन म्हणटा आमी, एक योजन घालें आनी तें योजन जारी करचे खातीर ताणें मोरयेक विंचलें. देवा बापाचें मिसांव मोरयेच्या द्वारी जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवचे मुखांतर तें प्राप्त जायचें म्हणून देवा बापाचें योजन जावन आसलें. मोरयेक बोडव्यान इजबी हाडिल्ल्या वेळार या बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार मोरयेक देवा बापाचें मिसांव कितें म्हणून समजलें
सारकें समजनातल्या वेळार बोडव्यान तिका विवरिताना मोरयेन म्हळें, आपले सोम्याची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून देव बापाचें मिसांव आपणाचें मिसांव म्हण करून घेतलें आनी आपणाच्या कुस्वांत देवा बापाच्या त्या एकल्याच पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्म दिलो आनी हें मिसांव जारी करता म्हणली खात्री मोरयेन आपणाचेर घेतली आनी बोडव्याक सांगलें, आपले सोम्याची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरयेन आपल्या कुस्वांत जेजूक सडवंदराक जल्म दिल्ले तावन निमाणे जेजूचे कश्ट दूख मरण पुनर्जीवनपण आनी निमाणे पोबिसाबची पयलो सांदो मोरी जाता पर्यंत मोरयेन आपलें मिसांव मुंदरून व्हेलें आनी अशें ती आमकां मिसांवाक एक प्रेरण जाली आनी मिशनरीची राणी जाली, मिसांवाची राणी जाली. तर मोरयेन आपणाक दिल्लें मिसांव कशें कार्यगत केलें हें पळयलें जाल्यार मोरी आपणाक दिल्लें मिसांव कितल्या जबाबदारेन कार्यगत करता म्हळ्यार आमकां समजता. थोडी अंत आमी पळोवया. मोरयेक बोडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार पवित्रतेच्या सक्तीन तिच्या कुस्वांत सडवंदार देवाचो एकलोच पूत जल्मता म्हणून सांगतना मोरयेक आकांत भोगलें. मोरयेक बेन दिसलें, कित्याक सामान्य रितीन समाजींत जियेतना असल्या कितेंच आस्पद थंय नासलें. जुजय बी येलो पूण सपनांत जुजेक देवान धैर्य दिलें आनी मोरी आपणाच्या कुस्वांत एक अहंकार आसतनाच पवित्रतेच्या सक्तीन जेजूक जल्म दिता म्हणटना मोरयेच्या मिसांवाची जबाबदारी कितली आसा आमी तिका समजता. ती बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालता, आपणाच्या कुस्वांत जेजू बाळकाक जल्म दिता, तो जावं पता सडवंदार. हे मोरयेचे मिसांवाची सुरवात. तितलेंच मात्र न्ही, ती गर्भेस्त आसतना तिका एक बऱ्या रितीन भुरग्याक जल्म दिवंक जागो सयत मेळ्ळो ना. गोरवांच्या गोट्यांत त्या गोरवांच्या गोट्यांत तिणें सडवंदराक जल्म दिवचें पडलें. खंयच्या वय एका गोट्यांत जल्म दिवंक तयार आसा, प्रस्तूत जावंक तयार आसा. मोरयेन आपणाच्या मिसांवाचो भाग म्हणून घेतलें. मुखार ती येता आसतना तो भुरगो जेजू 12 वर्सांचो आसतना टेंपलांत सुकोवन गेल्ल्या वेळार मोरी सोदता, जुजे सोदता, सगळीं सोदतात, आकांत खंय आसा आमचो पूत, खंय गेलो आमचो पूत म्हणून सोदतना मोरयेक भरगले ते आटाविटे. त्या आटाविट्यांनी त्या कंतीन वचून जेजू लागीं विचारतना जेजू म्हणटा, हांवें कितें म्हज्या बापाच्या घरा आसो नजो गे. मोरयेक कठीण दूख भोगता, ती दूख ती जागोवन दवरता. मोरयेचें मिसांव तितलें सुलभाचें न्हय आसलें. त्याच जेजू बाळकाक शिम्या प्रवादी लागीं टेंपलांत भेटोवंक येता आसतना शिम्या प्रवादी मोरयेक म्हणटा, ओ बाळोक सबाराक उंच बारूंक आनी सबाराक सकला करूंक कारण जातलो म्हणटना मोरयेक कांयच समजना कितें घडटा, ह्या मिसांवांत कितें विशेश आसा. जाल्यार ही मोरी तें आपणाचें मिसांव स्विकार करता. मुखार ती वेता आसतना जेजू वाडटा. 30 वर्सांची जेजूची जिणी मोरये सांगता कुटुंबांत करतना कुटुंबाची जबाबदारी, कुटुंबाचे कस्तूक सगळी मोरी जुजे आनी जेजू सांगता ती सोंसतात आनी मिसांव वावराक मोरयेचे पात्र थंयसर आमकां दिसून येता. तोच जेजू मुखार वाडून येता आसतना त्याच कुर्साच्या मुळी सर्त जेजूचे आकलास, दूख, कंत, बेजाराई, ते जर्मदाचे मार, ती रगत, ती कुर्सार उमकळचे निमाणे त्याच कुर्सार तावन आपणाच्या आवय मुखारस, मोरये मुखारस जेजून मरचें पळयचें. बोशा मोरयेक दुगलें तें दूख, कंत, बेजाराय उसारूंक साध्य ना. कुर्सा म्हळ्यार ती मौन उबें रावता आनी आपणाक दिल्लें मिसांव हांव जारी करता म्हण एका भोगता. निमाणें तिच निर्जीव कूड मोरयेच्या हातीन दिता आसतना मोरयेक त्या मिसांवांत कितली कंत आसा, दूख आसा, कितलें थंयसर पंतावण आसा म्हणलें मोरयेक समजता. पूण मोरी मिसांवांत पाटी वचना. ते मिसांव स्विकार करता आनी उपरांतलो भाग मोरयेच्या जिवितांत येताना आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेन तिचें मिसांव बऱ्या रितीन जारी केल्लें आमकां पळयतना तिका दुसऱ्या भागांत कितें मेळटा. तोच पुनर्जीवन जाल्लो तिचो पूत पेंतेकोस्ताच्या दिसा
पवित्रत्म थंयसर देंवतना मोरी थंयसर हजर आसा आनी पवित्रत्म तिचेर देंवता आपोस्तलांचेर देंवता तिच्या हाजरे मुखार पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र सभा थंयसर जल्मता आनी मोरीक जावं पावता पवित्र सभेचो पयलो सांदो. तितलेंच मात्र न्ही, तिने हातीन घेतलें मिसांव जारी केलां म्हणल्यार संकेत जावन देव मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गाक उखल व्हरता. पळया मोरयेचें मिसांव अंतांनी सुख दूख कंत बेजाराय हरएका मदें मोरी आपलें मिसांव जारी करता. त्या देखून मोरी आज आमकां मिशनरींक एक प्रेरण जाता. ती मिशनरीची राणी जाता, पवित्र सभेची राणी जाता, आमच्या कुटुंबाची राणी जाता. आनी अशें मिसांव आमी कशें करयेत म्हणलें मोरी आमकां शिकयता. मोरयेंतान जल्मल्लो समी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी बापाचें मिसांव जारी करता. तो म्हणटा सर्गींचें राज लागीं पावला. बोरी पातकीजीनी सांडा, बोरीजीनी चियेया म्हणून त्याच देवा बापाचें मिसांव जेजू ह्या संवसारी आपल्या उतरांनी, आपल्या करण्यांनी, आपल्या अजापांनी आनी निमाणें कुर्साचें मरोवन पुनर्जीवन जावन पवित्रत्म्याक धाडन पवित्र सभा थंयसर उपजशें करता. आनी अशें जेजू आपलें मिसांव थंयसर संपूर्ण मापान बापाचें मिसांव जारी करता. तेंच मिसांव जेजू आपोस्तलां मुखांतर पवित्र सभेक दिता आनी पवित्र सभेन तांचे भितर आसल्या हरएका सांद्यान त्याच बापाचें मिसांव, तेच मोरयेन दिल्लें केल्लें तें मिसांव, तेच जेजून दिल्लें तें मिसांव, तेच आपोस्तलांक दिल्लें तें मिसांव हांवें आनी तुवें तें जारी करूंक आसा. तर पवित्र सभेंत आमी मिसांव जारी करचें जाल्यार कितें गरजेचें? थोडी संगती गरजेच्यो आसात. आमी मिसांव म्हणटा, जारी करचें म्हणटा, पूण गरजेचें आमकां समजणी आसना. तातूंत कितें गरजेच्यो संगती? पयली संगत ही, बापाचें मिसांव आमी जारी करचें जाल्यार पयली संगत आमकां गरजेची जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो, द होली स्पिरीट ऑफ गॉड. देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार, आमच्या सक्रामेंतान आमकां मेळिल्ल्या वेळार तो देवाचो पवित्र आत्मो आमकां पवित्र सभेंत आमचें मिसांव जारी करच्या कुमो करता. हाचे विशीं आमी शिकोवन ह्या म्हयन्यांत आमी आयकल्या. देवाचो पवित्र आत्मो कितें करता? देवाचो पवित्र आत्मो आमकां खरें मिशनरी करता. देवाचो पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आसा. पवित्र सभेंत आमकां पवित्र करता सक्रामेंता मुखांतर आनी प्रत्येक जावन क्रिस्माच्या सक्रामेंता मुखांतर म्हाका आनी तुका त्याच पवित्र आत्म्यान माखलां आनी म्हाका आनी तुका त्याच पवित्र आत्म्यान जेजूचे झुजारी केल्यात. आमचो भावार्थ धैर्यान परगटूंक, मिशनरी जावंक तोच पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर मारल्या. त्या देखून देवाचो पवित्र आत्मो आमकां मिशनरी जावंक एक विशेष प्रेरण देखून जेजून आपले मिसांव सुरू करतना म्हणलें देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला, ताणें म्हाका धाडला म्हणून जेजून आपलें मिसांव सुरू केल्लें. त्या देखून देवाचो पवित्र आत्मो आमचें मिसांव जारी करूंक आमकां कुमो करता. दुसऱ्यान देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा मिशनरी वावराक मूळ केंद्र. सगळ्या सर्वसांवाची चरित्रां ह्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा आनी हें पवित्र पुस्तक जावन आसा मिशनरी वावराचें केंद्र. आनी ह्या मिशनरी वावराचें केंद्र जावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाई आमकां खरें मिशनरी जावंक कुमो करता. तर पवित्र पुस्तक म्हाका कितलें कळीत आसा? सबारगडे हांवें गेल्ले आयकल्लें आसा. कितले बूक आसात म्हणून सांगल्यार आमकां कळीत नात. पवित्र पुस्तकांत कितले बूक आसात? पोरण्या सलान कितले आसात? नव्या सलान कितले आसात? पवित्र पुस्तक जाणवाई ना. आमी जेंच्या पवित्र पुस्तक जाणवाय केवळ याजकांक, धर्मिकांक आनी ब्रदर्सांक उरल्या मात्र जाय म्हणून आमी चिंतचें आसा? ना. पवित्र पुस्तकाची खरी जाणवाय नासतना म्हाका आनी तुका मिशनरी जावंक साध्य ना. आनी तिसऱ्यान जेजूची वळख. जेजूची वळख म्हाका ना जाल्यार हांवें हेरांक जेजूची वळख कशी दिवची? जेजूची खरी वळख म्हाका आसूंक जाय. जेजू म्हळ्यार कोण? तो म्हजो सोडवणदार, म्हाका राखता, सांबाळटा. जेजून म्हाका कितें केलां हें सगळी जेजूची वळख म्हाका आसल्या वेळार त्याच जेजूक म्हाका हेरांक दिवंक साद जाता. तर जेजूची वळख नासतना हांवें हेरांक जेजूची वळख दिवंक जायना. देखून म्हाका पयल्या सुवातेर म्हजो जेजू कोण म्हणलें वळख आसूंक जाय. देवाचो अणभव, एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. देवाचो अणभव जिविताच्या विविध अंतांनी येता. देवाचो अणभव नासतना त्या देवाक आमी हेरांक दिवंक जायना. देवाचो अणभव आमकां मेळचे जाल्यार मागणें आनी ध्यान हाचे मुखार देवाचो अणभव म्हाका मेळटा. आनी म्हाका मेळिल्लो देवाचो अणभव पेला लागीं वांटून घेत आसतना
हांव एक मिशनरी जाता देखून देवाचो अणभव म्हाका आसूंक जाय. पांचव्यान मागणें ध्यान समुदाय मागणें जावं दी वैयक्तीक मागणें जावं दी तें म्हाका कोरो मिशनरी करूंक कुमक करता. मागणें म्हज्या जिवीत नासल्या वेळार म्हाका कोरो मिशनरी जावंक साध्य आसा. सव्यान एवकरिस्त आनी एवकरिस्ताचें बळ. एवकरिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताचें शिखर आनी केंद्र. एवकरिस्ताचें बळ म्हज्या जिवितांत आसल्यार म्हाका मिशनरी जावंक पवित्र सभेंत म्हजें मिसांव करूंक म्हाका कितेंच हरकत येना. त्या देखून एवकरिस्त म्हज्या जिविताचें केंद्र आनी शिखर करून हांवें घेवची गरज आसा. आनी निमाणें म्हजें क्रिस्ती जिवीत भोव गरजेचें. म्हजें क्रिस्ती जिवीत जावं दी वाड्यांत जावं दी कुटुंबांत जावं दी फिरगजेंत जावं दी सगळ्या दिवसीन हें क्रिस्ती जिवीत आसा. क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत क्रिस्ताचें साक्षी जाल्लें जिवीत म्हाका पवित्र सभेंत खरें मिशनरी जावंक कुमक करता. तर पवित्र सभेंत मिशनरी जावंक आमी मुखार येता आसतना आमकां कितें प्रेरण गरज आसा. मोरयेचें जिवीत, मोरयेची ससाई, मोरयेची मजत म्हाका आनी तुका पवित्र सभेंत खरें मिशनरी जावंक आमकां कुमक करता. हें आमी मोतीन दवरचें. तर मोरी आमकां मिशनरी जावंक कशी कुमक करता. एक वाट हांव तुमकां सांगता. ती वाट जावन आसा तेर्साची वाट. आमच्या मलगड लागीं विचारलें जाल्यार मलगड्यांनी जर तर इगज नासतना थंयसर दाड पडल्या वेळार प्रत्येक जाण टिप्पूच्या त्या आडळतेच्या वेळार थंयसर बंदडीन गेल्ल्या वेळार मलगड्यांच्या हातांत आसलें एकच एक हातेर जावन आसा तें कोंत. आनी ह्या कोंता मुखांतर तांचो भावार्थान जिवाळ दवरलो. त्या कोंता मुखांतर तांचो भावार्थ तांणी सांबाळलो आनी तोच भावार्थ म्हाका आनी तुका आमच्या पुर्वजांवन आयला. तर एक मिसांव जारी करता आसतना मोरये मायेची ससाई ती कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर रोजार मायेच्या तेर्सा मुखांतर जेजूचे मिस्तेरमणी आळतना आमकां खरें मिशनरी जावंक प्रेरण मेळटा. सभा जाण म्हजे विचारलें आसा तेर्सान काल्यां आसा बाजार विशेश सांगलें तर सांगचें. देखून एक पालावन एकलो व्यक्ती एक दीस म्हजे लागीं म्हणटा बादा आमी तेर्स म्हणटा बादा घरा बरें करून म्हणटाना तो म्हणलो तांची तेर्साची रीत इतलीच 3 मिनटांनी 4 मिनटांनी तेर्स मुगदलो. सतमंत जाले आपण दुखीचे 5 मिस्तेर सांगाता सांगले. एक आमचे ओपा 3 मान बरे भेटल्यो या सुकल्यार 10 मान बऱ्यो मोगाळ पुत्रा सोमे तेर्स जालो. आमी बुधवन जावन आयल्या. तशें जाल्यार चड रोजारीचे 20 मिस्तेर सांगाता घालून तेर्स म्हणजे दीस चड पयस आसचे नात. तर तेर्स सांग कितें विशेश आसा. तेर्स जावन आसा एक बोळादीक हातेर म्हण हांवें तुमकां सांगलें. तेर्सा वरवीं कुटुंबांत देवा संसट हांव खाली वाक्य मात सांगता आमकां कळीत आसा. कितलेशा कुटुंबांनी तेर्सा वरवीं कुटुंबांत देवा सावन सडलां. कितलेशा कुटुंबांनी तेर्सा वरवीं कुटुंबांतले फुटोवन गेल्ले संबंद परतून घट जाल्यात. कुटुंबाचे संबंद घट जाल्यात. तेर्सा वरवीं कितलेशा कुटुंबांनी एकवट सडला. तेर्सा वरवीं कितलेशा कुटुंबांनी वायट सक्त्यांचेर सैतानाच्या सक्तीचेर जैत व्हरूंक साद जाला. म्हाका म्हज्या आबान आनी व्हडले मांय सांगलें उडास आसा. राती तूं एकलोच चलोन येताना सगळो काळोख पडल्यार काळोख भियार आसल्यार कोंत आतां गाणगे तेच म्हणूंक सुरू कर. खंयच्याय सैतानाक जावं दी खंयच्याय वायट पदवेक जावं दी तुका आपणूंक जावचें ना. म्हळ्यार तेर्सा मुखांतर चड वायट सक्त्यांचेर सैतानाच्या पदव्यांचेर जैत व्हरूंक साध्य आसा. कित्याक मोरी आमकां प्रेरण दिता. मोरी आमच्या सांगात आसा. तिची ससाय आमकां आसता. तेर्सा मुखांतर सबार झुजा रावल्यांत. तेर्सा मुखांतर आमच्या मलगड्यांनी आपलो भावार्थ सांबाळला. तेर्सा वरवीं पिडा शिरा गूण जाल्या. वसा तुमी लूद शहराक वसा खंयसर बातिमा शहराक हजारो लाखांनी लोक थंयसर येता. मोरये माये मुखार सरपडोवन मागणी करता तेस करता. ताचो प्रभाव जावन तांची पिडा शिडा तांची दूख कंत बेजाराय उणी जाता न पयस जाता. तेर्सा वरवीं मतीक समाधान मेळटा. कितलेशे लोकांक सांगलें आसा हांवें रेती गेल्यार सांगलें आसा. तेर्सा वरवीं मतीक समाधान मेळटा. तेर्सा वरवीं कुटुंबांतले समस्या परिहार जातात. कितले गट समस्या जावं दी आमाल पिवणें जावं दी ड्रग्स अशे सबार समस्या कुटुंबांत आसल्या वेळार मोरये मायेचो तेर्स केल्ल्या वेळार ह्या तेर्साच्या प्रभावान कितलेशा कुटुंबांनी समस्या परिहार जाल्ले दृश्टांत आसात. निराश जाल्ल्या जिविताक जिवीतच नाका आनी मी संपयता म्हणचितल्या मनशांनी तेर्स सुरू गेल्ल्या वेळार तांच्या जिविताक बरवसो मेळिल्लो. तांच्या जिवितांत तांणी मुखार वचून जैत आपणाली सबार घडीतां आसात. त्या देखून निराश जाल्ल्यांक तेर्स एक धैर्य दिता. अवघडांत सांपडल्ल्यांक
देव राखता तेर्सा मुखांतर म्हाका कळीत आसा सबारपटी आमी पयना घेत आसतना मोरयेमायचे कंतार आमी गायता सर्विज्ञानांतले राख म्हूण आमी म्हणटा तेच म्हणटा एका पराणे व्यक्तीच्या जिबितांत ताणें सांगिल्लें घडीत म्हाका कळीत आसा तो एक्सिडेंट जावन तो आनी कितें घडल्या गुंडयेक पडोवन तांचे सगळे संतानच नासवची परिस्थिती जाल्यार तेच म्हणून आसले भितर कारा भितर त्या तेर्साच्या प्रभावान गाडी एका एज्जाक वचून रावली सकला पडल्यार ती कोणी नांत मोरयेमायची ससाय तेर्सा वरवीं मोरया आमकां अवघडांतलें राखता सांडून गेल्ले व्यक्ती कितले जण पाटी मेळिल्ले आसात कितले व्यक्ती सांडून गेल्ले कुटुंबांतल्यान पयस गेल्ले तेच केल्ल्या मुखांतर पाटी कुटुंबाक मेळिल्ले आसात तेच केल्ले वरवीं कडी विसवण करूंक साध्य जाल्या जिबिताची विसवण करूंक साध्य जाल्या तेच जाल्ले वरी म्हणजे आमच्या देशीन जावन दिसा बारगडेन पळयलां ह्या जाकांनी तेच सुरू केल्ल्या वेळार कितलीं फिरगजेची योजना कलेगी समस्या आसली योजना फिरगज बांदप जावन दी हॉलाचें बांदप जावन दी तेच केल्ल्या वेळार लोकांक सक्कट सांगता वेळार ते योजना पंथाक पावला अशें लिस्ट व्हडली आसा जर तर मिसावांत आमी मुखार वचत जाय पयसभेचे मिसाव आमी जारी करचे जाल्यार मोरये मायेचें देवासांव भक्तीपण तेर्स आमकां आदार दिता त्या देखून मोरी आमच्या मिसांव वावराक एक प्रेरण तरी मिसांव वावर खंयतरी आमी सुरू करचो निमाण्यान जो मिसांव सुरू करचो आमच्या कुटुंबांत आमचें कुटुंब जावंक जाय मिशनरी कुटुंब आमचें कुटुंब जावंक जाय मिशनरी कुटुंब कित्याक पवित्र सभेचे सांदे आमी अरियेकलोय जियोवचें त्या कुटुंबांत आनी कुटुंबाचो सांदो मिशनरी जाल्ल्या वेळार सगळें कुटुंब मिशनरी जाता मिशनरी स्पिरीट थंयसर येता भावार्थ थंयसर जिवाळ जाता आनी कुटुंबाचे सगळे सांदे मिशनरी जातात आनी तवळ कुटुंब मिशनरी जाता कुटुंब मिशनरी जातना वाडो मिशनरी जाता वाडो मिशनरी जाता सगळी पिरगज मिसांवाच्या स्पिरितान भरता पिरगज मिसांवाच्या स्पिरितान भरतना देश मिसांवाच्या स्पिरितान भरता आनी सगळी पवित्र सभा मिसांवाच्या स्पिरितान भरता अशें पवित्र सभा जावं पावता सैमान मिशनरी देखून कुटुंबाच्या वडिलांनी कुटुंबांत आसलेल्या वडिलांक आमकां जबाबदारी आसा आमच्या भुरग्यां बाळांक कुटुंबांतल्या सांद्यांक मिशनरी स्पिरितान भरची जबाबदारी आमची जावन आसा तर हांवें आनी तुवें मिशनरी स्पिरितान आमच्या कुटुंबाक कशें मुखार सुरचें या अभिवृद्धी करचे विशयान म्हणटना फॅमिली FAMILY फॅमिली म्हणल्यार त्या उतरांत सगळी शिकवण आमी दिल्ली ती आटापून आमी आमचे मिसांव कुटुंबांत कशें जारी करचें म्हणून हांव तुमकां सांगूंक अशें येता पयलें F स्टँड्स फॉर मॅच्युअर्ड फेथ मॅच्युअर्ड खंयच्या कुटुंबांत भावार्थ परिपिकायेक पावला ह्या भावार्थांत तिरासन आसा तसलें कुटुंब खंडीत जावन मिशनरी जाता आनी मिशनरी वावरांत मेतेर जाता आनी तांचे कुटुंबांत उरल्या कुटुंबांक आदर्श मेळटा आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ परिपिकायेक पावलागी ह्या आमची कुटुंबां भावार्थांत दंडळल्यांत म्हण आमी विस्तारान पळोवचें पडटा आमची सुवरणी आमी पळोवचें पडटा A स्टँड्स फॉर अटॅचमेंट टू गॉड देवाक चिटकोवन रावचें आमी सदांच चिटकोवन रावचें आमच्या मोबायलाक आमच्या आस्पत्काक आमच्या पयशे भांगराक आमच्या संबंधांक आमी चिटकोवन रावचें पूण कुटुंबांत केदळ आमी देवाक चिटकोवन रावता कुटुंबांत केदळ आमी देवाक अटॅच जावन रावता तवळ आमचें कुटुंब मिशनरी जाता त्या देखून A स्टँड्स फॉर अटॅचमेंट टू गॉड M स्टँड्स फॉर मिशनरी स्पिरीट म्हज्या कुटुंबांत मिसांवाचो स्पिरीट कितलो आसा म्हज्या भुरग्यां बाळांक एक वडील जावन कितलो हांवें मिसांवाचो स्पिरीट घाला मिसांव आयतारा दान दिवचें जावं दी मिसांव खातीर मागचें जावं दी मिसांव खातीर कुंभ करचें जावं दी कितलो हांवें म्हज्या कुटुंबांत मिसांवाचो स्पिरीट म्हज्या भुरग्यां बाळांत थंय हांवें घाल्ल्या वेळार मात्र म्हजें कुटुंब मिशनरी जावंक साध्य आसा M स्टँड्स फॉर मिशनरी स्पिरीट I स्टँड्स फॉर इंटग्रेटेड लायफ भावार्थ म्हळ्यार केवळ मागणें देवासांव मात्र न्ही भावार्थ म्हळ्यार आमच्या भावार्थाच्यो करण्यो आसात आमचें जिवीत सामाजीक जिवीत जावं दी लौकीक जिवीत जावं दी धार्मीक जिवीत जावं दी बिझनेस जिवीत जावं दी सगळें जिवीत इंटग्रेटेड आसल्या वेळार मात्र हांवें एक मिशनरी जावंक साध्य आसा I स्टँड्स फॉर इंटग्रेटेड लायफ L स्टँड्स फॉर लविंग फॅमिली बॉन्ड खंयच्या कुटुंबांत मोगाचो बांद ना खंयच्या कुटुंबांत मोग ना ताच्या बदलाक मोग म्हणलो शब्द मोबायलांतल्यान स्टार्ट जाता मोबायलाचेर मोग आसा मोबायलाचे संबंध वर्च्युअल संबंध नीज फेस टू फेस संबंध नांत केवल तसले संबंध आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांत फूट येता आमचे कुटुंब मिशनरी जावंक साध्य ना L स्टँड्स फॉर लविंग
family bond. आणि Y stands for निमाणे. You are the church. आम्ही म्हणचे इगर्ज काय आसा? इगर्ज म्हळ्यार बिल्डिंग न्ही. इगर्ज म्हळ्यार पॅरिशाचें व्हडलें एक स्ट्रक्चर न्ही. इगर्ज पवित्र सभा या इगर्ज म्हळ्यार हांव आनी तुमी एकलो पवित्र सभेचो सांदो जावन आसा इगर्ज माता. तूं जावन आसा इगर्ज माता. यू आर द चर्च. त्या देखून यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. तूं जावन आसा इगर्ज माता. त्या देखून हांव म्हजी इगर्ज माता म्हूण समजून घेतल्या वेळार इगर्ज मातेचें पवित्र सभेचें मिसांव करूंक म्हाका साथ जाता. तर मोगाचेनो आज हो नियाळ सोंपोवच्या पयलें हांवें तुमकां सांगिल्लें मिसांव म्हळ्यार कितें, देवा बाबाचें मिसांव कशें, मोरयेन कशें मिसांव जारी केलें, जेजून कशें मिसांव जारी केलें, आनी जेजू मुखार पवित्र सभेक कशें मिसांव आयलें. पवित्र सभेन मिसांव जारी करचें जाल्यार आमकां कितें गरजेचें, मोरयेची ससाय कशी आमकां गरज, तेर्साची सकत कसली, आमचें कुटुंब कशें मिशनरी जावयेत आनी आमच्या कुटुंबांत कितें आसा जें फॅमिली तें हांवें तुमकां सांगलें. फेथ मेच्योर्ड. ए स्टँड्स फॉर अटॅचमेंट टू गॉड. M stands for missionary spirit. I stands for integrated life. L stands for loving family bond. And Y stands for you are the church. या आमी पडलें जाल्यार खंडी जावन आमी मिशनरी जावंक साध्य आसा. एक घडी भर आमच्या दोळे आमी धांपया. मौनपणी आमच्या कुटुंबा जिविताचेर नदर आमी घालया. आमच्या कुटुंबा जिवीत मिशनरी स्पिरितान बरयलें जावं दी म्हूण मागया. त्या समोर मायेच्या मजतीन आमची कुटुंबां मिशनरी कुटुंबां जावन बदलूंक तोच पवित्रत्मो आमच्या कुटुंबांनी येवन आमच्या काळजांनी रास करूं आनी आमी सक्कड पवित्र सभेचे सांदे त्याच पवित्र सभेचें मिसांव जारी करच्याक तोच आमकां प्रेरण दिवं. आमेन. भगवंत कुर्साचे करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. समीच्या बुडव्यान मरिये बरी बरडली आनी ते पवित्र आत्म्यावर गर्देसले मान मरिये कृपेन बरडे समी तुझे सांगता श्रेया मितर तूं सदैवान सदैव पाल तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले समियांची साकर तुझ्या शब्द परमणे म्हजे मान मरिये कृपेन बरडे समी तुझे सांगता श्रेया मितर तूं सदैव पाल तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आणि देवाचा पोत मनीस सलो आनी आमच्या मध्ये जेल मरिये कृपेन बरडे समी तुझे सांगता श्रेया मितर तूं सदैव पाल तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती देवाची माया बसद विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमच्या खातीर माग्या. ये सम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाल्या ताच्या कश्टांनी गोश्टा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत मोन आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सेम्या मरिपात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देवा देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळींच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. म्हज्या देवा म्हज्या सेवा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्घा दिता अंतस्करी देवाक नमस्कार करता वोट तुजो उपकार म्हणटा कित्याक सेवा तुवें म्हाका रचलय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलय म्हूण आज बऱ्या सांबाळय म्हूण जसो बरो दीस दिलोय तशी बरी रात दी सेवा. म्हजो आत्मो म्हजे घोड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतनां म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या बारीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणाच्या पुण्या पासून बक्षे म्हजे समेज पत्का म्हज्या पत्क्याचे काकुळट कर. देवा पवित्रत्म्या दी सैबा तुझे कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडने जावच्या तुजे उपादेश सांबाळो म्हजे कायदे पाळो म्हज्या पत्क्याचे काकुळट कर म्हाका पत्क्याक बक्षे. सतमंता देवा सर परबेदरा बापाक सर्गा आनी प्रीतमेच्या आसनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र मेवरवे गर्दी सांभवलो अवंकार मुरयेतांव जल्मलो पोंच पिलातका ताणें चड सोंसले ताका गुस्सा चडलो
तो मेलो अंतकानिके पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवांचलो सरगार चडलो सर पोदेदरा देवा बापाच्या उज्या बसला ते ताण जिव्यांचे मेल्यांचे मुनसबे करून येतलो सत्मंता पवित्रात्म्या कातोले पोविसले भक्ताचो एकतार पातकांचे मुक्साने कुडींचे जिवन पावन सुस्नांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमची पातकां बोगस पूर्ण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मुलगी देवाची मोकळ्या खातीर नदिकर आता आनी आमच्या मरणाची वेळी नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मुलगी देवाची नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मुलगी देवाची खातीर आता आनी आमच्या मरणाची वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मुलगी देवाची खातीर आता आनी आमच्या मरणाची वेळी आमेन. महिमा बाप्पा कानी बुद्धा कानी पवित्रज्ञा. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोर एक बडवो खबर दिता. हो मिस्तेर भेटोवन दिवया हो विश्वबेच्या गरजा खातीर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षे एमकां
दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथची भेट करता होकन सर गरजेवंता खातीर भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे सोमी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाणी पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी एम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सद्या सरकण तुजे कागोटीची अदेगस आसल्या सर्गाक वन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजो जल्मता होकन आमच्या देशा खातीर भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तज्ञा सडकत तुझी काकुटीची अदेगस आसल्या सर्गार पाय. चौथं मोरी बाळोक जेजो तेंपलान भेटयता हो कर गज्जेवंत आत्म्या खातीर भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पयत जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवा
देवाचमे आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. येमोच्या जेसू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्त ज्ञान सर्गन तुझी काकुळतीची अदेगस आसल्यां सर्गाक बन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजो तेंपलान मेळटा. हो करून आमच्या कुटुंबा खातीर भेटोवया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसं आदी तसं दान सुद्धा सर्वथा ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्त ज्ञान सर्गन तुझी काकुळतीची अदेगस आसल्या सर्गाक वन पाय. नमान रणी काकुळतीचे मये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी मनुष्या आमी तुका उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेचे बाळकां या दुखाच्या कोणात आसांव. आस्कार उस्कार सोड आमी तुका आरोधन करतांव. तर तूं आमचे शेकये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदवें फावट जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळे ये मोगाळे ये दुलबे आमकां रे मोरये.
भाग्यवते देवाच्या मये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्तांच्या बसवण्याक आम्ही पावसांच्या खातीर सुम्या का कोळतमचे कर. सुम्याका कोळतमची कर. क्रिस्ता का कोळतमचे कर. क्रिस्ताका कोळतमची कर. सुम्या का कोळतमचे कर. सुम्याका कोळतमची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा का कोळतमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका का कोळतमची कर. देवा पवित्रज्ञा का कोळतमची कर. संतसिम त्रिंदादी एकाच देवा का कोळतमची कर. भाग्यवंते मोरये आम्हा बसव विनंती कर. भाग्यवंते देवाचे मये आम्हा बसव विनंती कर. भाग्यवंते औंकारेचे औंकारे आम्हा बसव विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा बसव विनंती कर. पवी सभेचे माये आम्हा बसव विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा बसव विनंती कर. बो नितळे माये आम्हा बसव विनंती कर. बो निष्कळ माये आम्हा बसव विनंती कर. खत नतल्या माये आम्हा बसव विनंती कर. आपोट माये आम्हा बसव विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा बसव विनंती कर. विचित्र माये आम्हा बसव विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा बसव विनंती कर. रचणाराचे माये आम्हा बसव विनंती कर. षडवंदराचे माये आम्हा बसव विनंती कर. बहुशनी औंकारी आम्हा बसव विनंती कर. मनापात्र औंकारी आम्हा बसव विनंती कर. परगटंग फावसले औंकारी आम्हा बसव विनंती कर. पदवेदार औंकारी आम्हा बसव विनंती कर. दयाळी औंकारी आम्हा बसव विनंती कर. विश्वासी औंकारी आम्हा बसव विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा बसव विनंती कर. जन्मयाच्या शियासना आम्हा बसव विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा बसव विनंती कर. आत्मिक पलंगाना आम्हा बसव विनंती कर. मान फावसल्या पलंगाना आम्हा बसव विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगाना आम्हा बसव विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा बसव विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसव विनंती कर. दण्याच्या बुर्जा आम्हा बसव विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा बसव विनंती कर. सोल्याच्या अर्का आम्हा बसव विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा बसव विनंती कर. फंत्याफरच्या नकेत्रा आम्हा बसव विनंती कर. पेडेसांचे बलाइके आम्हा बसव विनंती कर. पत्क्यांच्या आसऱ्या आम्हा बसव विनंती कर. दुकेसांचे बुजवणे आम्हा बसव विनंती कर. क्रिस्तवांच्या आधारा आम्हा बसव विनंती कर. बोडव्यांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. पत्रियर्कांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. प्रवादींचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. अपोस्तलांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. मार्तिरांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. कोनपेसोराचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. औंकारीचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. समेस भक्तांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. सैंबाचे खतावीन गर्भ समवले राणये आम्हा बसव विनंती कर. सर्गी घेतले राणये आम्हा बसव विनंती कर. बो पवित्र रोजदाराचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. कुटुंबांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. समाधानाचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले दयावंतका येसुन्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले दयावंतका येसुन्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले कोळतमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येता आमच्या गजान आमच्या मागण्याचो बेपारवो करी नाका पूण सुमेस विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद बरी आनी सदैवी औंकारी मोरये भाग्यवंती देवाच्या मये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसूंचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनांच्या बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरलां. भाग्यवंत औंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजरीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतून आटपिल्लेसो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतून बसयलें आमी जोडशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्त आम सोम्या वरवीं आमेन. ये मुरये जे पाप करत नातल्या जगत समावा मारिफात कर म्हजे कोड निचकळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मुरये कृपेन बरडे समी तुझे संगता श्रेया मितर तूं सदैव आनी सदैव पाल तुज्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंते मरिये देवाचे मये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये ये मरिये पाप करत नातलेल्या तुज्या गप समावा मारिफात कर म्हजे कोड निचकळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मुरये कृपेन बरडे समी तुझे संगता
श्रेया भितर तूं सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाच्या मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये मरिये पाप करनातल्या मरेपार कर म्हजी कोड निस्कळ आणि म्हजो आत्मो भाग्यवन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. शासनासो विश्व दी तंका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकवून दे समाधानान ते विषय घेऊन दे आमेन. सरल्या गोवर्ताचे आत्मे देवाच्या काकोटे कसे समाधान घेऊन देत आमेन. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयात रावता आणि सर पदवेदाराचे सावळेन वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तू म्हजो आसरो आणि म्हजें कोटें तू म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आणि मरणांतले पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकट्या पदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आणि कवच ताजे विश्वासी पावन रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तेल्या बाणांची कसलीच भिरांत तुका आसचीना. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडे दनपाराचे नाच करतल्या कर्गाक तो भिवूंच नाय. तुजे कुशी 1000 जण मरण पडली आणि तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे सरशे कसलेच वाईट येवचे ना. खरेंच तो तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आणि नश्टांक कसली माजोरी फावोस जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमनोन देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय. कसलेच वायट तुजेर येवचे ना. मायेची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक तणे आज्ञा दिल्या. पात्रांक तुजो पाय आदरणात जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवांचे आणि सर्पाचे तूं चलतलोय तारण शिवाक आणि नागाक मस्तीतलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आणि ताका सन्मान करता. लांब बाव दिवन ताका दोशी करता. म्हजें तारण पळोवन ताका फोव करता. जो आमच्या वांजेलांतले वसाप जेजू करी दाखोळ हांव करी दाखोळ आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवान भेंटता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावता करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखोळ तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावणांतल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचें उतर हे. देवाचे वडका नामान तुका सर्गाराने आमा परदेशांचे माये आसा
पावतू पयणाऱ्या पावाका पावतू पयणाऱ्या पावमाका नितळ निर्मळ सदा सांगवार पाकिरस्नांग तुझो आदार केल्यान देगो तुझ्या पुत्रान आमकां साल्वार रगत विक्रम आमकां निर्मळ दर्या सुग्राव पावतू सर्पात्या पावमाका पावतू सर्पात्या पावमाका मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मरी आशीर्वाद दिली आमकां भगीवन कुसुचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.